मिसाची सुरवातेक आमी सगळीं उबी रावन गायन घेवया. 821 पेज नंबर 10. 821. Novegi rodzun gaya Pormeshwara Vakana Shekanche Pritume Goy Devaso Gita Gaya Novegi rodzun gaya Pormeshwara Vakana Shekanche Pritume Goy Devasor Gita Gaya Pormeshwara Jamana Gita Gayana Goda Goy Kadat Nav Devache Porgota Tarantache Rodzun gaya Pormeshwara Vakana Shekanche Pritume Goy Devasor Gita Gaya. बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी आमेन. आमच्या देवा बापाची काकलूत सुम्या जेजूचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांचो संतोष तुमचे सवे आसूं. मोगाळ बामणीनो पास्कांच्या काळार आमी आसां आनी आज मंगळार देखून आमी हांगा आयल्या व्हडले भोगतीन आयल्या बोर वंशान आयल्या. आमच्यो गरजो आमची मागणी आमचे आवंडे बायगोंत आंतोनीच्या मुखार घालूंक आनी ताची विनवणी मागून जे आमी कितें मागता आनी आशेता तें देवान आमकां दिवंक असल्या बरवशान एकठांय जाता आसतना आमी पयले सुवातेर देवाक आर्गां दिवया जी बरेपणां ताणें बायगोंत आंतोनीचे उद्देशी आमचेर ओतल्यान तांचे पासत जायतीं जाणां हांगा येतात तांकां जायते तरेचीं बरेपणां गावतात देखून ताचे पासत दिनवासुया आनी मागीर आमची मागणी आमचे आवंडे आमच्यो गरजो सगळें जें कितें आमी घेवन आयल्या तें ताच्या मुखार घालुया. आनी हें कोत्ता आसतना खालती मनान आनी खालत्या काळजान आमी तें करुया. तेन्नाच की सुफळाय आमकां मेवतली आमच्या मागण्यांची. तर आमचें पाप ओळखून घेवन देवा लागीं आनी एकामेका लागीं माफी मागुया. काळजांतान दूख दवरतोल्यांक बोगसोळेन दिवच्याक तुका बापान धाडला. सुम्या काकलूत कोळ तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय आपोवंक आयलाय क्रिस्ता काकलूत कोळ. आमचे खातीर विनोती कोरच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय. सुम्या काकलूत कोळ. सोर पदवेदार देव आमची काकलूट करूं आमची पातकां बगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावोवं. उपकार करून बसात. तुमी पळयतात हांगासर दियाकन हा प्रधान सेवक म्हणटा ताका आडवें स्टॉल घालून यादनीक जावचे आदीं ही माकणी ताणें घेवंक जाय. एक ओरोस सुमार फुडल्या वर्साक आब्रिलाच्या म्हयन्यान तो यादनीक जातलो. ह्या आब्रिलाच्या म्हयन्यान ताका प्रधान सेवकाची मागणी दिल्या
आमच्याच फिरगोजीचो तो रोशल फेर्नांदीस जाणें रायतूरचे सिमनारींत रायतूरची सिमनार आमची दियोसेजान सिमनार तातूंत ताणें आपली आकारणी जायतीं वर्सां केल्या आनी आतां तो मागीर गवळीक विद्या मंदिरांत वेतलो थंय उरलेली आकारणी करूंक आनी ताका मागीर विकेंड्सांक फिरगोजांनी धाडटल्यात ताचे पासत आमी करीत भाशेन मागुया बरो यादनीक जेजूच्या काळजा सारकेलो तो जावचो म्हूण फुडल्या आब्रिलांत देवाची खुशी जाल्यार मोगाळ बामणिनो जायते हांव सांगतालो ते भशेन आमी आमच्या काळजा मनान जायत्यो वस्तू घेवन आयल्यात थोड्यो वस्तू हांव तुमचे मुखार घालतां त्या गोरजां पासत तुमी मागात पयले सुवातेर जांकां काळजाचे प्रॉब्लेम आहात तांचे पासत दुसरे सुवातेक कोणाक स्ट्रोक जाल्यात एटॅक येयला आरयेचो तांचे पासत मागीर कातीचीं दुयेंसां जाल्यां जायते जाणांक कातींचीं दुयेंसां जाल्लीं आसात तांचे पासत मागुया जायते जाणांक कॅन्सर्स आनी ट्युमर्स जाल्ले आहात तांचो उगडास करुया मागीर आल्सर्स एसिडिटी इंडिजेशन खूब जाणांक लिवर सिरोसीस फॅटी लिवर्स जाल्यात आनी मागीर डायलिसीस कोत्तात थोड्यांक ब्रोंकायटीस लंग प्रॉब्लेम्स आनी न्युमोनिया जाल्ली आसा कितले जाणांक टायरॉयड आनी ENT प्रॉब्लेम्स आहात थोड्यांची तकली फुट्टा आनी मायग्रेन जाता आल्झायमर्स आनी पार्किन्सन थोड्यांची पाठ दुखता बेंड दुखता आनी सर्वायकल स्पॉन्डोलोजीस जाल्ली आहा तांचेय पासत मागुया जांकां डायबिटीज जाल्या अदी करून भुरगीं जीं डायबिटीक सांपडल्यान तांचे पासत मागुया जांकां भुरगीं नात आनी भुरग्याचें देणें सोदतात ते सगळ्या गोबायलां पासत मागुया जांकां आक्सिडेंट जाल्यात आनी आक्सिडेंट जावन जखमी जावन घरा लागीं आसात तांचे पासत मागुया जांकां निराशीपण आयलां आमी म्हणटा डिप्रेशन आनी एंग्जायटीज तांचे पासत मागुया दोतोरां पासत नर्सी पासत आनी जे हॉस्पिटलांनी वावुरतात त्या सगळ्या वावराड्यां पासत अदी करून आमच्या GMCंत आसतल्या दोतोरां आनी नर्सी पासत जायतीं जाणां हांगा येतात तांची वस्तू शेणल्यात आनी बेगोन तातूंत तांची वस्तू मेळोवन दिता तांचे पासत मागुया जायतीं जाण येतात बाटां बेसांची केस्तांवां घेवन येतात आनी जायते फावट तांचे कोर्ट केसी आहात इन्व्हेंटरी प्रोसिडींग्स घाल्ली आहात कितलीं वर्सां जालीं तीं जायनात तांचे पासत मागुया जायते जाण तोरणाटी हांगा येतात नोकरी सोदूंक आनी बेगोन तातूंत तांकां नोकरीचें देणें फाव कोत्ता तांचे पासत मागुया जायतीं जाण आपल्या फुडाराचो सांगाती वो सांगातीण सोदतात तांचो उगडास करुया जायतीं जाण पासपोर्ट कोत्तात आनी पासपोर्टीक जायत्यो आडखळ्यो आहात हांगा येवन मागून तांचे पासपोर्ट तांच्या हातांत पडल्यात सो तांचे पासत मागुया जायते जाण मेडिकल टेस्ट कसलेय कामांक बी वेता जाल्यार फेल जाल्ली आहात तांकां पास करून मागुया आमच्या भुरग्यां पासत मागुया जायतीं भुरगीं एडमिशनाक प्रवेश करूंक वेतात तांचे पासत मागुया जायत्यांनी नीट एग्जाम आन्सर केल्या तांचे पासत मागुया आवय बापूय आपल्या भुरग्यां पासत मागतात आनी भुरगीं आवय बापूय पासत मागतात तांचो उगडास करुया भुरगीं जीं पयलींच जाल्यांत प्रीमेच्युअर चिल्ड्रन तांकां जायते मागीर डिफेक्ट आसतात तांचे पासत मागुया हीं भुरगीं जीं उलोवंक जायनात आयकूंक येना तांचे पासत ते एक जाण भुरगीं सद्याक बरीं जाल्लीं आहात उलोवंक शिकतात आतां शिकतात आनी दुसरीं आहात तांचे पासत मागुया जीं भुरगीं ऑटिस्टीक आहात आनी डावन सिंड्रोम जाल्लीं आहात तांचे पासत मागुया जायते जाणांचीं लग्नां आल्लेलीं आहात फुडें वचनात त्या गोबायलां पासत मागुया तांच्या लग्नाच्या बेसान देवाचो आशिर्वाद आसचो म्हूण जायते जाणांच्यो फॅमिलीज डिसफंक्शनल जाल्यात फॅमिलीचें जिवीत आल्लां तांचे पासत मागुया जायते जाण आपलो आज वाडदीस समारंभात लग्नाचो वार्षिक दीस मनयतात संस्कारणेचो दीस आनीक
माकडेंचो दीस मनयतात तांचे पासत मागुया. आनी तुमचे पासत मागात जीं सगलीं तुमी हांगा आयल्यात, भावार्थान तुमी आयल्यात, जें कितें तुमी मागतात तेंवूय हे वेळार देवा मुखार बायगो नातुनीचे विनवणेन घालात. उबी रावया, प्रार्थुया. एमिसाचे इंतेसांव, कासगी इंतेसांव, रेगन आनी रोलिशा फेर्नांदीस तांचे पासत किरीत भाशेन मागुया देवान तांचेर आपली बिंचलोली आशिर्वचनां बायगोंत आंतुनीचे उद्देशी घालची म्हूण. सोर पोदवेदारा आनी सासणांच्या देवा, तुवें तुजे पोरजेक सिओलेचो बायगोंत आंतोन कोऱ्या भावार्थाचो हुशार प्रसंगदार आनी गोरजे आकांतांक तीर आसल्यांक आस्कारी जावन दिलोय. ताच्या आदारान क्रिस्ती जिविताची शिकोवण पाळून सगल्या आमच्या आडकोळींनी तूं आमच्या आदाराक येताय म्हूण आमकां बोगुशीं कोर. आमच्या स्वामिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उद्देशी तो देव तुजे सवे पवित्र आत्मेचे एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. दोन दुताच्या इतिहासा वेलें वाचप. आंतियोके आनी इकोनिये तावन थोडे जुदेव आयले. पोरशेक कुबडावन तांणी पावलूक फातरायलो आनी तो मेलो म्हूण समजून ताका शारा भायर ओडून व्हेलो. पूण शीस येवन ताचे भोंवती एकटवले तेन्ना तो उठलो आनी परतून शारांत गेलो. आनी दुसऱ्या दिसा तो बार्नबासा बरोबर देर्बेक गेलो. देर्बे शारांत शुभ वर्तमान परगटून जायते शीस केल्या उपरांत पावलू आनी बार्नबास लिस्त्रेंतल्यान आनी इकोनियेंतल्यान आंतियोकेक परतले. तांणी शिसांक गोठाय दिली आनी बाबार्थान तीर रावात म्हूण सांगलें. देवाच्या राज्यांत भितर सरूंक जायते कोश दोग आमी सोंसूंक जाय अशें ते म्हणटाले. दर एके पवित्र सभेक तांणी जाणटे नेमले आनी मागणी आनी उपास करून जाचेर तांणी विस्वास दवरलेलो त्या सुम्याच्या आदीन तांकां केले. पिसिदिया प्रांतांतल्यान ते पांफिलियेक पावले. पेर्गा गांवांत देवाचें उतर परगट्टूच ते आतालियेक गेले आनी थंय तावन तारवार बसून आंतियोकेक पावले. हाचे आदीं ह्याच शारांत तांणी सोंपयलोल्या वावरा पासत भावार्थ्यांनी तांकां देवाची मोजत मागून ताच्याच हातांत घाल्ले. हांगा पावतोच पवित्र सभेक तांणी एकठांय केली आनी देवान आपणाक केलें तितल्याची खबर तांकां दिली. आनी कशे भाशेन विदेशांक ताणें भावार्थाचें दार उगडलें तेंय बी तांकां सांगलें. शिसा बरोबर ते थंय जायतो काळ रावले. सर्वेस्पराचें उतर. जाबाब. तुजे भक्त सर्वेस्परा, तुजे राजवटीची मोहिमा गाजों. सगळीं म्हणुया. तुजे भक्त सर्वेस्परा, तुजे राजवटीची मोहिमा गाजों. तुवें रचलाय तें सगळें तुका दिन वासूं सर्वेस्परा. तुजे भक्त तुजें वंदन करूं. तुजे राजवटीची मोहिमा गाजों आनी तुजी पदवी परगट करूं. जाबाब. तुजे भक्त सर्वेस्परा, तुजे राजवटीची मोहिमा गाजों. अशें सगल्या मनशांक तुजी वर्तीं कर्तृत्वां आनी तुजे राजवटीची लोकलोकीत मोहिमा कळीत जावं. तुजें राज म्हणल्यार सासणाचें राज. पिणकेचे पिणकेक तुजी राजपदवी तोखता. जाबाब. तुजे भक्त सर्वेस्परा, तुजे राजवटीची मोहिमा गाजों. म्हज्या तोंडांत सदां आसूं सर्वेस्पराची वाखाणणी.
आनी ताच्या पवित्र नांवाची सगल्यो रचना स्तुती करूं सासना सासना. जबाब तुझे भोग सर्वेस्परा, तुझे राजवटीची मोहिमा गाजूं. शुभ वर्तमानाक आमची काळजां मनां तयार करूंक उबी रावया. Alleluia, Alleluia, Alleluia. वा प्रमाणे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोमिया. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, शांती तुमकां दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. संवसार दिता तशी हांव ती तुमकां दिना. तुमचें काळीज उचांबळ वो बेजूड जावं न्हय. हांव वेता आनी हांव तुमचेशी येता अशें हांवें तुमकां सांगलां म्हूण तुमी आयकलां. तुमी म्हजो मोग केल्लो जाल्यार हांव बापा सोरी वेता म्हूण तुमी संतोशभरीत जातले आसल्यात, कित्याक बाप म्हजेवन व्हड. हें घडोवन आयल्या उपरांत तुमी विस्वास दवरच्याक आतां हें घडचे आदीं हांवें तुमकां सांगलां. आनीक तुमचे लागीं चड हांव उलोवचो ना. ह्या संवसाराचो अधिकारी येवचो जालो. म्हजे वयर ताका कसलीच पदवी ना, पूण हांव बापाचो मोग करतां आनी बापान फरमायलां तें पाळटा म्हूण संवसाराक कळोन येवंक जाय. सोम्याचें शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्यानो, ह्या दिसांनी शुभ वर्तमान जें परगोट जाता तें जेजूच्या निमाणें जेवणा उपरांत ताणें शिकोवन दिल्या ती शिकोवन. कालच्या दिसाक मोगाचेर आसली. जेजू दाखोवंक सोदता आपूण गेल्या उपरांत कसो आपूण जियेतलो. मोगा उदेशी जियेतलो. मोगा उदेशी सगलो लोक जाणा जातलो ओ जेजू जियेता, कित्याक मोग दिश्टी पडटा ताच्या शिसां सोबे. दुसरे एक गूण म्हळ्यार शांती. आनी ही शांती ताची खासगी शांती, कित्याक तो शांती दिता आसतनाच अशें म्हणटा, म्हजी शांती तुमकां दिता, म्हजी शांती तुमकां दिता. It is a very personal gift. The very person of Jesus is peace. His person. So it's very personal and attached to him. तो उबो रावलो शांती जे भाशेन ताचे 12 जाण बंद केलोल्या क्वार्थांत असले तेन्ना पयली वोस तो म्हणटा शांती तुमकां, मागीर दुसरी म्हणटा शांती तुमकां आपले हात दाखोवन. ते पासून पवित्र सभेन शांती दिवपाची रीत मिसांत घाल्या. कित्याक उत्सांबळ जावन आमी येता तेन्ना मिसांत वांटो घेवंक जायत्यो आडकोळी आहात, जायते कोश्ट आहात, जायते प्रोश्न आहात, आटेविटे आहात. एक पावट तरी शांतीचें देणें आमकां मेवता आनी तें ताचें खासगी देणें. आनी तें आमी उंडो मोडच्या आदीं कोत्ता. उंडो म्हळ्यार जेजू. ओ उंडो ताचें जिवीत. ओ उंडो ताची व्यक्ती. हीज वेरी पर्सन इज द ब्रेड. आनी त्या उंड्या बराबर तो आमकां हें शांतीचें देणें दिता. देखून मिसांत वांटो घेवन आमी वेता तेन्ना शांत जावन वेता, कित्याक हो शांतीचो कुंवर, शांतीचो मेंढरो आमकां मेवता. तो जल्मलोच शांतीचो कुंवर कसो. आनी देखूनच बोडवे आयले स्वर्गांतावन आनी ताणें गायन केलें, शांती मोहिमा देवाक उंचसर्गी आनी शांती बऱ्या मोनाच्या मनशांक संवसारी. कित्याक तो शांतीचो कुंवर म्हूण बोडवे कोडीत करतात. पूण ताच्या आदीं इजायास प्रवादी, एझेकियल प्रवादी, जेरेमियास प्रवादी म्हणटा
शांतीचो कुंवर तो शांती घेवन येता. आनी मेसियास येतलो म्हूण सांगलें तेन्ना मेसियास कितें घेवन येता? झुजां मोडानूय ते रावताले. मेसिया येता क्रांती करूंक येता, पूण ही मोगाची क्रांती, द रेवल्युशन ऑफ लव, द रेवल्युशन वीच ब्रिंग्स पीस एंड हार्मनी. दॅट्स द गिफ्ट ऑफ पीस that Jesus brings us. His very presence is love and peace. His very presence is harmony. आनी तो शांती दिता ती एक पोतयांतलें काडून एक देणें कशें दिना. इज नॉट डिस्ट्रिब्युटींग सम गिफ्ट्स. हांव इल्ली तुका दितां, तुका ती न्हय, ती एक कुशीन काडलेलो कुडको न्हय, तो आपणाकूच दिता. देखून म्हजी शांती तुमकां दिता, हांवूच म्हाकाच तुमकां दिता. हाच्याहून आनी व्हडलें देणें ना. आनी जाका जेजू भेटला ताका भितरल्यान आनी भायल्यान शांती आसा. भितरल्यान तरी उचांबळाय आहा आनी भायल्यान आमी शांतीची मनशां म्हूण दाखयता. जेजूची शांती मेळूंक ना, आमकां दिसता ती शांती मेळ्ळ्या, हो संवसाराची शांती. जेजूची शांती भितरल्यान आनी भायल्यान आमकां तोंडाय हाडटा. कितलीय उचांबळ जाल्ली आमी आसूं, देखून तो म्हणटा तुमी उचांबळ जावं नये, हांव शांती घेवन आयला. उदी करून जिवन जाल्या उपरांत पोत्तून पोत्तून शांतीची खबर सांगता. कित्याक आपल्या पास्कांच्या गुटा उदेशी ताणें उचांबळ जाल्ल्या संवसाराक पेकयलो आनी शांती हाडली. आनी तेच नातावन पवित्र सभा आनी संवसार जेजूची खासगी शांती आपणायता. आनी ताचेच कडेन आहा शांती. आनी खंय आमकां शांती मेळना, कित्याक तो शांतीचो कुंवर आनी त्याची व्यक्ती म्हळ्यार शांती. इज वेरी पर्सन इज द पीस. आनी ते पासत आमी ताका उंड्याच्या रुपान घेता तेन्ना आमी शांती घेता आमच्या काळजांत. आनी ही शांती आमकां तोंडाय दिता, आमची मनां शांततायेन भरता, आमची काळजां उचांबळ जाल्ल्यान ती तोंड करता. ताचें देणें तें. आनी ताच्यान एकल्याचोनूच दिवं येता, कित्याक तो देव देखून देवान ताका आमचे सभेन धाडला आपली शांती दिवंक, आपलें बरेपण दिवंक, आपलो मोग दिवंक. आनी तो शांती घेता, तीच घेवन आमी शांतीन वाडटा. नाजाल्यार भायल्यान आमी दाखयतले पूण भितरल्यान उचांबळय आसतली. आनी भितरल्यान उचांबळय आहा आनी भायल्यान आमी शांतीची दुतां कशीं वागता तेन्ना ना, ही शांती सारकी न्हय. आनी झुजां मोडां बंद जालीं म्हूण शांती आहा अशें म्हणूंक जायना. शांती भितरल्यान येवंक जाय. चिंता आसतना शांती आसा. आमची तत्वां भितरलीं आनी आमचे सगळे चिंतपाचे गूण शांतीन भरलेले आसता तेन्ना शांती येता. आनी ही शांती खंय? पयले सुवातेर आमच्या घरांत आसतली. शांतीचें उतर तरी हांव दितां म्हज्या भावाक, म्हज्या भयणीक, म्हज्या आवयक, म्हज्या बापायक, म्हज्या भुरग्यांक आनी म्हज्या घरच्यांक, म्हज्या सासूमांयक, म्हज्या सुनेक. जाल्यार हांव जेजून भरलेलो मनीस. नाजाल्यार आमचें जिवीत पोकें जाता, वयल्या जाता. आमी तर मिसाक वचून घरा लढाय कोत्ता, ओकमानाची उतरां उलयता. ही शांती न्हय, तें आमचें एकमूळपण, स्वार्थीपण येता. जंय शांती आसा थंय निस्वार्थीपण. आनी हें घेवन आमी वेता. आमी ताचे दूत. वी आर द एजंट्स एंड इंस्ट्रुमेंट्स ऑफ पीस. आसिजीचो बायगोन फ्रांसीस म्हणटालो, वी आर इंस्ट्रुमेंट्स ऑफ पीस. खंय सरूय उचांबळाय जाल्यार हांव पावल मारतां, थंय शांती येता. जावं उतरांची लढाई जाल्या, जावं कोरण्यांची लढाई जाल्या, हांवें पावल मारपूच म्हणल्यार शांती हाडप. आनी ही शांती म्हजी न्हय, ही शांती ताची. आल्तारेर येता तो शांतीचो कुंवर, तो म्हज्या काळजांत येता. ही शांतीची गुणां घेवन तो येता. बायगोन तातूंत शांतीचो मनीस, ताका जाय तो उचांबळ केलो, ताका जाय तो ओकमान आयलो, पूण आपली शांती ताणें केन्नाच सोडली ना. उगी रावलो.
ओगेपणान रावलो आनी आपूण शांतीचो दूत म्हूण दाखयलें आनी आपले भितर आसली शांती ताणें आपले ओरचोऱ्यांक करून दुसऱ्यांक दिली, तांकां मेळून वचूंक दुसऱ्यांक दिली. जेन्ना देव ताका दाखयतालो झोगडीं चलतात गो बायलां मदें, तो आपुणूच थंय वेतालो आनी तांचे मदें शांती करून हाडटालो. ताका देव प्रेरणा दितालो, वच ह्या घराब्यांत वच, गो बायलां झगडटात. गोवान आपले बायलेक वयर तावन माळयेर तावन खाला मारल्या आनी ती मोरणाचे तोरणेर आसा, वच तिका बरी कर आनी शांती कर आनी यो. बायगोंत आंतून शांतीचो दूत जालो. तुमी तर हांगा येतात असल्या मनान जाल्यार बायगोंत आंतूनूय तुमकां मागल्या उपरांत शांतीचें देणें दितलो आनी जेजू आपुणूच शांती जातलो आमच्या काळजांत, आमच्या मनांत, आमच्या ओतम्यांत, आमचे कुडींत. तर ताका घेवन शांतीची दुतां आमी जावंक आमकां कृपानी बोड ह्या मिसा बलिदानान कोतकोत्यान मागून घेवया. सगळीं आमी उबी रावया आनी आमचीं तेसावां हे वेळार बायगोंत आंतोनीचे विनवणेन देवा मुखार उबारुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी दर बावार्थ्याच्या जिवितान पूर्ण वाड हाडूंक वावरूंक देवाचो आदार तांकां मागुया. दोनिया देवा आयकांचो ताळो भोक्तीपणान मारता उलो. हे वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्या आमा सोमेस्तांनी जिविताचे वडचण्यो, कोश्ट आनी दुबाव उपरासतात तेन्ना जेजू विशीं आमचो बावाट अदीक गोड करूंक आमकां बापाची कृपा मागुया. दोनिया देवा आयकांचो ताळो भोक्तीपणान मारता उलो. आयच्या दिसा हे मिसा बलिदानान भक्तीन वांटो घेतल्या आमा सोमेस्तांक तशेंच इतेसांव भेटयलेल्या रेगन आनी रोलिसा फेर्नांडीस हांकां भाग्यवंत आंतोनीचे विनवणेन सुबा आशिर्वाद फावो जावंक बापा लागीं मागुया. दोनिया देवा आयकांचो ताळो भोक्तीपणान मारता उलो. बापा मोगडा, तुजे मुखार मांडलोली आमची तेसवां स्विकार कर. ताचे भायर आमच्या काळजा मनान जायतीं आसात तीं घेवन आमी आयल्या आज. ताचे भायर आमी मागूंक नकळो तिवूय आसात, तीं सगलीं तूं स्विकार कर आनी आमकां सगल्यांक शांती दितली आनी शांती जियेतली मनशां कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. दाना तयारे वेळार आमी गायन घेवया C33 पेज नंबर 42. C33. Sorvespora manun geyam cindana, Sorvespora manun geyam cindana, Sorvespora manun geyam cindana, Sorvespora manun geyam cindana. Kurani otmo tuka titau bapa, Kurani otmo tuka ditau bapa. Sorvespora manun geyam cindana,
सर्वेस्परा मानून घे आमची दानां सर्वेस्परा मानून घे आमची दानां सर्वेस्परा मानून घे आमची दानां तूंच आमच्या आत्म्याक राजवट चलोय बापा तूंच आमच्या आत्म्याक राजवट चलोय बापा सर्वेस्परा मानून घे आमची दानां 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 भयणीनो आनी बाबांनोय आमचे बलिदान सोर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें समूळ मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाट्य पवित्रेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवंक सर्वेस्परा तुजी मोहिमा पुरगोटूंक बायग्योन आंतोनीक पवित आत्म्यान निरंतरी प्रकाशान तुवें बोल्लोय देवी गूट समोरमतना तोच पवित आत्मो आमकां बावार्थाच्या उजवाडान बरो म्हूण मागता क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं तुमची काळजां उबारात आमी ती सर्वेस्पराताय वाडटा सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वय अशें आमी करूंक फावो पवित बापा स्वर्ग आनी संवसाराच्या सर्वेस्परा क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं सोर काड्यान सोरताय आमी तुका दिन वासूंक फावो तुज्या शब्दान तुवें संवसार उचलोय आनी सोर वस्तू वेवस्थीपणी चलयताय सोबत मनीस जालो ताका आमचो मोदेस्ती केलोय तुजीं उतरां तो आमचे लागीं उलयलो आनी आपलो पाटलाव करूंक ताणें आमकां आपयली तो आमकां तुजेशी वता ती वाट तो आमकां सुटका दिता तें सत तो आमकां संतोशान भरता तें जिवीत तुका मोहिमा दिवंक तुवें मनशाक रचलाय आनी एका कुटुंबान ताका जल्मोन हाडलें अशें तुज्या पुता वरवीं कुर्साच्या रोगतान तुवें आमकां सोडयल्यान आनी पवित आत्म्याची मोर मारून तीर केल्यान देखून आतां आनी सदांकाल सोर देवदूतां सांगाती संतोशाच्या उल्हासांनी तुजी मोहिमा व्हडल्यान उद्गारून आमी आनोदान तुजी स्तुती गायता Povit, povit, povit dal-barazo sorvez por Deus Sorgani संसार बोल्या तुझ्या वैभवा होसाना उत्सर्गी सर्वेस्पराचे नावी eta to subagi Hosanna utsorgi देवा मनशांचो मोग करनारा तूं खरोच पवित आनी तुका मोहिमा फावो तूं खरोच तांचे जिविताचे वाटेर आसाय खऱ्यांनीच सुभागी तुजो पूत ताच्या मोगान एकठांय जाता तेन्ना तो आमचे मदें आजीर आसा आनी जशें आपल्या बारां खातीर ताणें केल्लें तशेंच आतां तो आमचे खातीर पवित पुस्तक उगडटा आनी उंडो मोडटा देखून भोव काकलुत्सरा देवा तुज्या पवित आत्म्याक ह्या उंड्या आनी दाकां सोऱ्याचेर धाडून पवित कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या स्वाम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत कोश्ट मरण सोंसच्या आदल्या दिसाक निमाण्या जेवणाचे राती ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या दोन दुतांक दिलो मोडून ओ
तुमी सोमेस घेयात आनी शेवात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. उबे आहा ते बसात, कित्याक फाटल्यान लोकांक दिश्टी पडना. दिमी घालूंक जायना, बसचे. तेच पोरी जेवण जातूच काल्स घेवन तुका नव्यान दिन वासून ती आपल्या दोन दुतांक दिली म्हणून. तुमी सोमेस घेयात आनी आंतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची खाल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्तां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासा कोरात. भावार्थाचो गूळ संसाराच्या सोडवणारा तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमची सोडवण केली. आमची काकूत कर. देखून पवित बापा क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सोडवणाराचो उगडास आमी समोर उमतांव. तुवें ताका कोश्टांच्या आनी कुर्साच्या मोरणा उदेशी पुनर्जीवनपणाचे मोहिमेक पावयलोय आनी तुज्या उजव्या हाताक बसयलोय. तो परत येसोर तुज्या मोगाची कोरणी आमी परगट्टांव आनी तुका जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची खाल्स भेटयतांव. तुजे पवित सभेचे भेटवणेंत आमकां दिलोलें क्रिस्ताचें पास्काचें बलिदान आमी तुजे वेदीचेर दवरतांव. तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या मोगाच्या आत्म्यांचे शक्तीन तुज्या पुताची कूड आनी रगत शेवतल्यांक आमकां आतां आनी सासणांच्या दिसा पर्यान ताच्या सांद्या मदें आसूंक फावो कर. सोर पदवेदार बापा, ह्या पवीत गुटांत वांटो घेवन आमकां तुज्या पवीत आत्म्यान जिवींक कर आनी तुज्या पुताच्या सारकी आमकां कर. लिओ आमच्या पाप साहेबाक, फिलीप आमच्या बिस्पाक आनी सोर बिस्पां, यादनिकां, प्रधान सेवकां आनी तुजे आख्खे पोरजे बराबर एकवटाच्या संबंदान तीर कर. पवीत सभेच्या सोर भावार्थ्यांनी भावार्थाच्या उजवाडान वेळा काळाच्यो कुणा ओळखून घेवन शिव वर्तमानाचे सेवेक तीर आसणान आपणाकूच समर्पशी कर. सोर मनशांच्या गरजांचो हुस्को आमकां सोंसो कर. अशें तांच्या कश्टान दुखान आनी संतोश गोरवंशांत वांटेली जावन आमी तांकां विस्वाशीपणी सोडवणीची खबर परगट्टांव आनी तांचे बराबर तुज्या राजाचे वाटेन फुडें सरूंक फावो कर. क्रिस्ताचे शांतीन विसवान गेल्ल्या त्या आमच्या भाव भयणींचो आनी सगळ्या मेलेल्यांचो उगडास कर. तांचो भावाड तूं एकलोच अवकोताय, तर तांकां तुज्या मुखामळाचो प्रकाश बगूंक फावो कर आनी पुनर्जीवनपणान तांकां जिविताची भरती दी. आनी आमकांय हांगासर आयच्या दिसाक हे वेदी भोंवतणी जमा जाल्ल्यांक आमचे संवसारांतले यात्रीक पयण सोमतोच सासणाच्या निवासान भितर सरूंक आनी तुज्या सांगाता सासणाच्या सासणांक जिवंक फावो कर. थंयसर बायगेवंत आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती तिचो निर्मळ पोती बायगेवन झुजे, बायगेवंत आर्कांज मिंगेल, बायगेवंत दोर्न दूत
आसिजीचो बायगोन फ्रांसीस, बायगोन आंतोन आमचो आस्करी, बायगोन जुजेबास आमच्या दोन प्रांताचो आस्करीन सूर सांतां भोगतां सांगाती आमी तुका वाखणटले आनी तुजी स्तुती करतले क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताचे सांगता आनी ताचे ताई पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सोर पदवेदार बापा सोरमान आनी मोहिमा तुका सासनांच्या सासनांक. देवाच्या उतराची शिकवण घेवन आनी आमच्या सोडवणाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थोन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ठालणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा सुरवायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बोर वंशान ओतरेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. स्वाम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनांच्या सासनांक. स्वाम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेली संसाराचे पाप काटिली आमची काकूट कर. देवाचे शेली संसाराचे पाप काटिली आमची काकूट कर. देवाचे शेली संसाराचे पाप काटिली आमकां शांती दी. ओ पळयात देवाचो मेंढरो संवसाराचें पाप काडटा तो. हे मेंढऱ्याच्या जेवणाक आमंत्रण दिलोली आमी सोगलीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या घरा येवं म्हाका फावना पूण एक उतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. The Holy Communion is reserved to those who are baptized in the Catholic Church and those who remain in the Catholic Church through the reception of other sacraments. If there is anyone present here who is a non-Catholic, a person of different faith, a person who does not believe in God, please do not come forward with your open palms to receive the sacred body of Christ. Our ushers and confraria members, please supervise, especially those who are behind. जेजूक आमच्या काळजांत शेवताना आमी गायन घेवया. D11 पेज नंबर 53. D11. Ore por votar a mí, Ilias no
सूर्याचो सांगाती ताचें जेवण ताचें बोण सोमी जेजू सोमी जेजू सोमी जेजू वाट सूर्याचो सांगाती ताचें जेवण ताचें बोण सोमी जेजू सोमी जेजू सोमी जेजू चाळीस दिसांचो रस्तो वोय दोंगरार पावपाक उरलो दुखीचो केलो हुस्को वाटेर गिरासा पडलो वाट सूर्याचो सांगाती ताचें जेवण ताचें बोण सोमी जेजू सोमी जेजू सोमी जेजू वाट सूर्याचो सांगाती ताचें जेवण ताचें बोण सोमी जेजू सोमी जेजू सोमी जेजू माना दोकोसो पडलो सोर्गींचो उंडो देंवलो रुचीचो सोर नाचलोलो देवा बापान धाडलोलो वाट सूर्याचो सांगाती ताचें जेवण ताचें बोण सोमी जेजू सोमी जेजू सोमी जेजू वाट सूर्याचो सांगाती ताचें जेवण ताचें बोण सोमी जेजू सोमी जेजू सोमी जेजू उबी रावया प्रार्थया सर्वेस्परा सर्गींच्या खाणान तुवें आमकां दादोशी केलें बायग्योन तांतुणेची शिकोवण पाळून आमी घेतलोल्या देण्या खातीर तुका सदांकाल दिन वासूंक आमकां कृपा दी म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी उपकार करून बसात. तुमकां हांवें आमच्या प्रधान सेवकाची दियाकनाची खबर सांगल्या. आड इस्तोल घालून ताका पाद्रीपणाचे तयारेक आमी तयार करता. ताच्यान थोडे साक्रमेंत दिवं येता, बावतीज ताणें दिवं येता आनी लग्नाच्या वेळार घोव बायलांची कोबलात ताच्यान घेवं येता.
He can preside over the consent of the bridal couple and he can baptize. मागीर ताच्यान प्रवचन करूं येता. शुभ वर्तमान पुरगुटून प्रवचन करूं येता. मागीर तुमी आयकलां एकामेकाक शांती दियात तो म्हणटा आनी मागीर निमाणें म्हणटलो वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन. दोज इन्स्ट्रक्शन्स दॅट आर टू बी गिवन टू द पीपल, द डिकन डज इट. मागीर प्युरिफिकेशन ऑफ द चॅलीस तेंय करूं येता ताच्यात. हे जावन आसात ताचे कायदे. पिडेस्तांक माकडी दिवंक जायना, कुमसार करूंक जायना. एर हांवें सांगल्यात त्यो बाकीच्यो वस्तू करूंक जातात. तर हें करून ताका आमी तयार कोत्ता याज्ञिकपणाच्या माकडेंक. आयतारा दीस ताका हांवें सांगलें प्रवचन कर म्हूण. केलें ताणें प्रवचन. आनी तरी ह्या दिसांनी बावतीज बी आहा ताका दितलो बावतीज करूंक. आतां लग्नांत नाजाल्यार लग्नूय म्हज्यान ताका दिवं येता. हे भाशेन ताकाय ह्या म्हयन्यारपणांत इलो इलो ही बिकम्स अ क्लर्जी. आमी क्लर्जी म्हणटा. ही इज अ क्लर्जीमॅन. ही मे नॉट बी अ प्रिस्ट बट क्लर्जी इन द रँक्स of the clergy. Deacon, priest and then bishop. So these are called clergymen. So to clergy. आणि ताच्यान मागीर क्लॅरिकल ड्रेस घालूं येता, कॉलर घालून ड्रेस घालून वचूं येता. हे ताचे कायदे आनी ताची जबाबदारी. आमी ताका येवकार दिता आनी ताका ताच्या दियाकनाच्या प्रधान सेवकाच्या म्हयन्यारपणान जायतें येस जावन येता. तुमकां कुमसार जावंक जाय जाल्यार फादर हायसिंथ आहा आनी फादर जोकी आहा. सिस्टर सँड्रा कावन्सिलींग करता. तुमी तिका मेळचें ओ तिचो फोन नोटीस बोर्डार आहा. तुमी ताका फोन मारचो. बायगो तातूंतचे इमाजी सर्पेंत आतां व्हडल्यो जावं 7 इंचीच्यो 10 इंचीच्यो आनी धाकल्यो आहात. तुमी घेवच्यो. बोबाड कोत्तले आमकां जाय आतां जबर त्यो होपनात. बिस्त बोबाड जाय 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 म्हूण. त्यो जायत्यो आमी इतलो लोक मागता म्हूण त्यो आमी तयार केल्यो पूण तळ्यो कोपतात. स्टोरीज इन सिल्वर ओ कॉफी टेबल बूक तळ्योच प्रत्यो उरल्यात ताच्यो काबार जावंक. तो सोविनीर स्टोरांत बायगोन फ्रांसीस शावेराचे जिविताच्यो मिलाग्री ज्यो ताच्या काशवांच्या सिल्वर कॅस्केट ताच्या पॅनलाचेर आहात त्यो 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 सांगला हांवें तुमकां. आनी ह्या दिसांनी बायगोन फ्रांसीस शावेराचें जायतें आड चल्लां. आनी बायगोन फ्रांसीस शावेर सगळें ताऱ्यार घालतलो. तो पदवेदार सांत सगळें घालतलो ताऱ्यार. हे कितें उत्सांबळे आयल्या आमच्या गोंयांत दुसरे येवन कोत्तात आनी ताका आमचे मनीस आहात ते सारके उस्कायतात तें करूंक सगळें सान फ्रांसीस ताऱ्यार घालतलो. आमी मागचें, आमी भिवचें न्हय. कित्याक कसलीं जायतीं बादोड म्हणा येवन गेलीं. आदीं लागून येवन गेलीं. पूण तो मागीर तारायता. आमचो बाबाड ताचेर अदीक कोट करुया. चर्च ऑफ गोवा हें पुस्तक 3 वॉल्युमांनी येवपाचें आहा. 1 वॉल्यूम आयला आमची हातून आहा आनी ताणें छापलोले ते सगळे कबार जाले. म्हाका काल फोन मार तुजे इगोर्जेंत उरल्यात जाल्यार आमकां सांग. आमी ओ लोकांक हांगा धाडटा वो आमकां ते पोत्तून दी. ते सगळे काबार जाले. फर्स्ट वॉल्यूम. आनीक 2 वॉल्यूम येवपाचे आहा. तातूंत सगल्यो आमच्यो गोंयच्यो इगोर्जो अशें हांव तुमकां सांगता. पयलो वॉल्यूम सदांच बार्देसच्यो इगोर्जो येतात कित्याक बार्देसांत क्रिस्तांवपण पयलें. मागीर तिसवाडीच्यो इगोर्जो, मागीर साश्टीच्यो इगोर्जो आनी ताचे उपरांत नोवस कुंकिस्टस. नोवस कुंकिस्टस म्हणटात तें पेडणे, पोंदा, काणकोण हाका नोवस कुंकिस्टस म्हणटात. त्यो निमाणें. पूण ताणें त्यो सगल्यो मिक्स केल्यात कित्याक जे भाशेन तांच्या पेपराचेर ताणें छापलेल्यो ती पद्दत करून ताणें एकूच पेज आमचे शिवोलेचे इगोर्जेचे हांगा आनीक एक पिक्चर इगोर्जेचें आनी एक पेज अशें ताणें. तुमकां कोणाकूय गिफ्ट बीम दिवंक सोदता जाल्यार तसल्यो दिवच्यो. कितें तुमी नाका जालें टी शर्टां आनी कसलें दितात कसलें दिवचें गिफ्ट बीम दिवंक जाय जाल्यार म्हारग न्हय तें. गेल्ल्या मंगळारा दीस गोरमे समयात तुमी इतलीं पयस जावन येतात आनी एनो सांतांतून पळयता
आनी हाका लागून तुमकां अदीक आशिर्वादान भरतलो कित्याक तो जाणा ताका मेळूंक आनी ताचे सुवें तुमचे विणवणी घालूंक तुमी येतात आनी ज्या कोश्टां दोगदांनी अदीक येतात तांकां अदीक तो आशिर्वादान भरतलो हें म्हजें आस्वासन तुमकां. उबी रावया. सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसूं आणि तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे मोग उपकार. भाग्योंत आंतोनीची विणवणी मागूंक मागणें. भाग्योंत आंतोन तुज्या नांवान आनी तुजे विणवणेन देवान केलोली विजमितां आयकून व्हडा बोरवंशान हांवूय तुजे फुडें येता आनी तुजी नदर तुजी दयाळ नदर म्हजेर घाल म्हूण खाल ते पडी मागता. नोमान तुका भाग्योंत आंतोन निर्मळकायेच्या लिली फुलां. नोमान तुका जाणवायेच्या सागोरा. नोमान तुका प्रिती मोगान पेटलोल्या शुभ वर्तमानांच्या धर्म दुता. कोर म्हजें जिवीत नितळ निर्मळ. बोर म्हजें मन जाणवायेन. पेटोय म्हजें काळीज प्रिती मोगान आनी सोरभोंवती म्हज्या कोरण्यांनी देवाचें उतर पुरगटूंक म्हाका शिकय. ए देवाच्या इश्टा, हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजे उजीर ओळखून घेता आनी म्हजें कोंती बरीत काळीज तुका उक्तें कोत्ता आनी तुजे वेंगेंत आयलोलो तोच बाळक जेजू तुजे विणवणेन म्हाका बोगसणेन दितलो आनी गरज त्या कुडी ओतमेच्या देण्यांनी म्हाका भरतलो म्हूण आस बाळगिता आनी बोरवंशान रावता. भाग्योत आंतोन दुखेस्तांच्या बुजवंडारा तुजी दयाळ नदर म्हजेर घाल आनी म्हजें दवळडीरपण आनी उपद्रे, म्हजे हुस्के आनी कोंती, म्हज्यो भिरांती आनी आकांत पडे. म्हज्या हुस्क्या कोंतींतलो म्हाका निवार. तुजे वेंगेंत आसतल्या बाळका जेजूक म्हज्यो गरजो उक्त्यो कर आनी आतां तुजे फुड्यान घालता तो उपकार म्हाका बेगीनूच मेळोवन घे. हे वेळार तुका जाय तें भाग्योंत आंतनी कडेन माग. ओर चोरयांच्या बागयोंत आंतोन तुका उलो मारतल्यांक तूं ना म्हणोनाय, पूण तांकां सदांच पावूंक तूं राज्य आसाय. तो तुजे पदवेदार मजतीन हे काल्तिकायेचें क्रिस्ती जिवीत जियोवंक मेळोवन घे म्हाका निर्मळाय आनी कोनवळाय, तोंडाय आनी शांतताय, ल्हानविकाय आनी सोंसणिकाय, गोठाय आनी जाणवाय. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांक राख आनी सांबाळ तुजे विनोतीन जेजू सारकेले बरे गवळी ते जावंक निर्मी आनी तांच्या हातान घातलेल्या इंडाक सोताच्या आनी उजवाडाच्या मार्गार चलोवंक तांचे खातीर तूं तांबनासतना विनंती कर. आमेन.
सांत आतोनीच्या मानाक आमी गायन घेवया. U25, पेज नंबर 243. U25. Santa Antoni Bogta Piękniacie kulicia Tucia grątar kęta Balok Jezu raca Tucia